नमस्कार, हांव दिनेश. आज तुम्ही पळोवपाक शकता जेन्ना इलेक्शनाचो वेळ येता तेन्ना सगळे राजकारणी येता आनी सांगता तुमच्यो मनशांक खंय साधन सुविधा मेळपाक जाय म्हणून. हांगा हेच्या पयलींचे अशे राजकारणी येयले, आमी तीन वेळा हांगासर सर्वे केली आनी गेले की रोड करून दिता तुमकां वेगळे वेगळे केन्ना. आनी फाटल्या वर्सा 2020 एप्रिलाचे खंय 15 तारखेक म्हटल्यार खंय हो रोड करून दिता म्हणून सांगलो. आपली पब्लिसिटी मेळपाक लागून हांगासर आमच्याच फॅमिलींतल्या मनशांक दिशाभूल करून सोफाचेर बसोन फोटो मारून घेवन गेल्ले. जेन्ना सत्तेर आसता तेन्ना तेंचे लक्ष पडना, पूण हांगा अशें करून गेले. फुडें सकयल हांगासर गटार येतलो म्हणून येयलो, इंजिनियर येयले, सर्वे केली, पूण अजून पर्यंत आतां हे 2021 चलता पूण तरी आसतना अजून पर्यंत कामां जाली ना. एक सादी स्कूटर घेवन वयतलो जावं इमर्जन्सी कितें घेवन वयतलो अशा खळयांनी आमच्यो गाडयो शिरकोन उरता. 2019 हांगा असोच एक इन्सिडेंट जाल्लो, जेन्ना आमची गाडी हांगासर हॉस्पिटलांत घेवन वचपाक जाले पेशंटाक, जाल्यार गाडी अशी शिरकोन उरली. जेन्ना आमी ह्या प्रश्नांचेर अशे क्वेश्चन विचारता, सत्तेर आसलेल्या मनशांक विचारता, तेन्ना तांकां राग येता. तेन्ना वेगळी वेगळी कारणां सांगता, हेंचेर एनओसी ना आनी कितें ना अशी कारणां सांगता. तर तुमी फुडें पळोवपाक शकता, हे पळय अशें ताका दर वर्सा आमी स्वता खर्चान आमच्या मेहनतीन आमी हांकां माती मारता जावं फातर घालता आनी ते पॅचअप करता आमी स्वता. दर वर्सा आतां पावस पडल्या नंतर तो सगळो उदक येता तें अशें येता, हितूंतल्यानसून माती व्हांवन सगळी रस्त्यार वयता. परत आमकां पावस सोंपल्या नंतर कितलीशींच वर्सां जाल्यार आमी तितून कायली घेवन आनी पावड्यान माती घालता, तितून पॅचअप करता तितून. कित्याक आमकां ती स्कूटर घेवन वचपाक त्रास जाता. आतां आमी तुमकां रोड दाखयता. तो रोड आसा नाळेमळ केरी, जो मेन रोड आसा थंयच्यानसून हो जवळ जवळ हो रोड 800 मिटर फुडें गेल्लो. फाटलो जो आतां हे वटेन लेफ्टान रोड गेला तो केळस फोंडे हांगासर गेल्लो आसा. 2012चे एक इलेक्शन आशिल्लें असेंब्लीचें, तेन्ना धांवपळी सगळ्यांक आस आसता. परवरी जी खुर्ची आसता पळय तिका म्होंव लागलेलें आसता आनी त्या म्होवाक मूस कशें धांवन वयता. तेन्ना घाई गडबडीन इलेक्शनाचो कोड लागलेलो आसतना वोट मेळपाक लागून हेचेर डामर घातलेलें. मागीर आतां तेजी परिस्थिती पळयल्यार कशी जाल्या ती सांगता तुमकां. हांवें एक ग्रामसभेक एप्लिकेशन केल्लें की हांगासर आमच्या रोडाची खूब परिस्थिती वायट जाल्ली आसा म्हणून. हांगा पळय दिसता तुमकां 2020 परत बाकीचे आमचे थोडे पॉयंट आशिल्ले अजून एकूय कंप्लीट जालो ना. परत एका वर्सान दुसरे सेम ग्रामसभा जाली तेन्नाय तोच इश्यू घातलेलो. जर तेन्ना 2020 जेन्ना ग्रामसभे विशय चर्चा जालो तेन्ना एई आनी जेई येवन हांगासर इन्स्पेक्शन केलें ह्या रोडाचें. तेन्ना ते आमकां सांगपाक लागले की हो गांव आसा तो एडॉप घेतलेलो आसा, तुमी तेच्या अंदर हेचेर कित्याक करिनाका म्हणून. आनी आन्सरां मेळ्ळी आमकां कितें, आपूण आपली ट्रान्सफर जाल्ली आसा, आपूण 3 म्हयने जाल्लो आसा, ह्या विशयाचेर जालो चर्चा जाली आनी मागीर लॉकडावन जालें. उरलो वर्सभर अशेंच परिस्थिती घडटा. हांवें फकत ताका एकूच प्रश्न विचारलेलो, नवो रोड केल्या नंतर हॉटमिक्स कितल्या वर्सांनी जावपाक जाय काय म्हणून. तर तो आन्सर म्हाका दिवपाक दिना जालो, ओगीच रावलो. यो फुडें यो. मागीर सत्तेर आशिल्ले व्यक्ती येवपाक लागले. तांकां एक अशें दिसता की सकयल जेन्ना लोक दिसता आनी स्वता आपूण आमी स्टेजीर आसता तेन्ना तांकां लोक दिसले की कितें उतरां दिसता म्हणून म्हाका समजना. मागीर सत्तेर येतरेक सगळे सांगता की आमी हें करतले तें करतले, डायऱ्यो घेवन भोंवल्यो. तेन्ना आमी आमचे प्रश्न आशिल्ले ते सांगले. हांगा स्कुलाची भुरगीं चलोन वयता आसतना ती चिखलान उदक उरतालें. आमी चवथीक आरतींक वयताले तेन्ना शाळेची भुरगीं वयताले तेन्ना रेबो लागतालो. ताका सांगलें आमी की अशी परिस्थिती आसा,
त्या उतराचेर आमकां सांगपाक लागले हांगासरल्यानसून हांगा झिरो लेवल करून दिता म्हणून. तर घाई गडबडीन कॉन्ट्रॅक्टर पळय हो झिरो लेवल करून दिला पळय फाटल्या वर्सा मे म्हयन्यान. तेन्ना फुडें रोडाचें काम आशिल्लें तेन्ना पळय हो एका झिरो लेवल म्हणटा तो फिलिंग करून दवरला तो. आतां हे दिसता तुमकां कशे परिस्थितीन केले आहा. तेजी खडी पळय अजूनय हांगाच उरलेली आसा तेजी खडी. या फुडें कंटिन्यू यो. सत्तेर येयल्या नंतर आपली वेगवेगळी सगळी आश्वासनां दिल्ली पळय न्ही ती तुमकां सांगता. जेन्ना एक हें आशिल्लें आपले एक सत्तेर आयल्या नंतर आमी कितें अशें हें करतले तें करतले म्हणून एक सांगलेलें. तेन्ना हेतरेक सांगतरेक हांवें सांगलेलें ताका हांगासर हे जे उदक येता दोंगरा वयल्यानसून कचरो येता तो सगळो ब्लॉक जाता. ब्लॉक जाल्या नंतर हांगासर हे पायप आसा ते 40 काय 60 इंचाचे अशें कितें तरी आसा. म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना ते कितले म्हणटा ते. हांगा पायप दिसता हे पायप सगळें ब्लॉकेज जाल्लें आसता. ते उपाय म्हणून तेणी सांगलें कितें एका खंय प्लेटी घालून साको बांदपाचो. आमी डिमांड केलो की हांगासर ताका एक पायप तरी मोठे घालचे आनी ते क्लियर करचे जेणे करून ते उदक जे कचरो येता तो पास जावन वयता म्हणून. पण हांगा मोठे हेतून सांगले की हांगा जशें सिटी एक बी असो हें आसता आनी तेजेर वयर प्लेटी येतल्यो म्हणून. हांगा बऱ्यो तुमकां दिसता न्हू प्लेटी आसा न्ही मोठ्यो पळया 2 वर्सां जालीं प्लेटी येतल्यो सांगलेल्यो अजून प्लेटी येयल्यो ना. तो वाट असोच भरलेलो आसा. गटारां ही गटारां आसा सद्याक. हें पळय ही पळया 10 वर्सां जालीं. आतां हेजी चलोन वयता पळय न्हू ती सुद्दां परिस्थिती ना. खडी भायर सरली सगळी. डेव्हलपमेंट जाता थंय. हांगा पळया रोड करच्या पयलीं पळय जो स्टार्टिंगेक आमी रबर म्हणटा पळय तो सुद्दां आतां दिसता पळय तेजो पळय पळया. म्हणजे हेजी कितें उरलां पळय रस्त्याक पळया तें कळटलें तुमकां. पळय ही खडी भायर सरलेली आसा. लोक सगळे गाडयांचे टॅक्स फारीक करता सगळें फारीक करता पण आमकां जो कितें टॅक्स फारीक करून जो कितें बेनिफीट मेळपाक पळय तो मेळना. फुडें यो तसोच यो. आतां लोकांनी येवप खंयच्या वाटेन म्हणून ह्या वाटेंतल्यान येवपाचें काय ह्या वाटेंतल्यान काय मदल्यान वचपाचें. परतें आमकां हांगा एक आश्वासन मेळ्ळें ग्रामसभेक 2021 जेन्ना ग्रामसभा जाली तेन्ना ग्रामसभेक विशय येयलो परतो सेम. तेन्ना एक आन्सर मेळ्ळें ग्रामसभेक की ह्या रोडाचें खंय टेंडर जाल्लें आसा फकत वर्क ऑर्डर येवपाचें आसा म्हणून. डेट आसा 14 फेब्रुवारीक हांगा ग्रामसभा जाल्ली. ते ग्रामसभेक आमकां उत्तर मेळ्ळें 2021 की फक्त तेजें वर्क ऑर्डर येवपाची आसा म्हणून. हांव ह्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां जसो आमचो गांव हो केरी गांव एडॉप्ट दिल्ली साकून ऑर्डर येवन हो एडॉप्ट घेतलेलो आसा तसोच ह्या रोडाचे कामाची ऑर्डर दिल्ली साकून येवपाची आसा काय म्हणून हो एक क्वेश्चन मार्क येता. कारण आतां कितले म्हयने जाले ते तुमकां कळटा. हो आतां 6 जून आसा पण काम जालें ना. हे कवर घेता घे. हे वाळ कशे भरलेले आहा पळया. हांगा परत सेम 2 वर्सां पयलीं हांगासर लोकांचो डिमांड आशिल्लो की व्हाळ बांदपाचो म्हणून. डायरेर स्पेशल बरोवन घेतलेलें हे कामाक करपाक जाय म्हणून. डायरी आतां खंय दवरल्या ती म्हाका खबर ना. नाल्यार ती डायरेर कोणी बरोवन घेतलेलें पण तेणी डायरी उगडून पळोवची की कामां कितें कितें बरोवन घेतलेली पळय ती.
हो वाळ लोकांचे थंय ह्या पडटा खंय हांगा फातर पडटा हांगलेले फुडें ही खडी सगळ्याक टोटल खडी भायर सरलेली आहा तो बंद दिसता न्ही तरी हांव मिडियांतल्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां जे लोक चलोन वयता जावं गाडयो घेवन वयता तेंच्यांनी सारको बरोबर सारको विचार करपाचो आसा हो रोड जसो 2012 घाई गडबडीन इलेक्शनाच्या वेळार कोड लागलेलो आसलेलो पळय तेन्ना केल्लो आतां फुडले सेम परिस्थिती जावपाची आसा 7-8 म्हयन्या नंतर इलेक्शन जावपाचें आसा तेन्ना लोकांक फकत दोळ्यार उदक मारपाचें ताजे करपाची अशी परिस्थिती येतली जशें आमी भाजी मार्केटान गेल्या नंतर भाजी बावल्ली आसता तेन्ना मातसो थोडोसो उदक मारले की भाजी सामकी ताजी तळटळीत दिसता पळय न्हू तशी इलेक्शनाच्या वेळार लोकांच्या दोळ्यांचेर उदक मारतले आनी ताजे करतले तो आतां लोकांनी विचार करपाचो आसा 4.5 वर्सां जाली हे अशे त्रास भोगता आमी पांयांक खडयो आपटता गाडयो पंक्चर जाता आनी मागीर सांगतले पेपरांचेर वाचता आमी अशें सगळें दाखयता हांगा हो विकास केल्लो आसा अश्यो पेजी केल्ल्यो आसा हे सगळें आमी वाचता पण परिस्थिती आतां सध्या तुमी पळयल्या विकासाची